आणि अशें दुखतेत रावचें पडटा। हांगा कसो क्रॅक आसलो तो बीन सगळं सकयल पडल्या बरं। हो जो फ्रेंड हा खबर हा तो 30 इयर्स ओल्ड। कितल्या घाल्ले गो आग तुवें? फस्टाक घाल्ले पळय तेन्नाचे म्हणटा हांव आनी तेका बरो रिस्टोर करता बरो। आमच्या घरान घे म्हणून प्रॉब्लेम आसता। सो गाइस तुम्ही पळोवं शकता हांगासर अंकिताचे घर हे ओके आणि हे पळय सगळे मोडलेले आसा। इच एंड एवरीथिंग सगळे ब्लास्ट कांयच ना ओके। सो हांगासर तुम्ही पळयात ओके ही सायड पळया कांयच ना टोटली ब्रोकन। आणि तुम्ही हांगा दिसता तो नळो हो वयरसून न्हू फूल ओपन आहा सो तुमकां तो कसो म्हणून दाखोव रात जाल्यार न्हू कांय दाखोवं शकना। पळय पळय सगळे सुटलेले आसा वाशे पळय सुटलेले आसा आणि हे पळय पळयला हांगासर पळया पळय हे क्रॅक मातसो पासून हे जालो सकयल सोमते। द नेक्स्ट डे हे पळय हे सकाळी फुडें रातचे कळनासले न्हू हे पळया हे पळय आर पार दिसता पळय सगळे पळय टोटली ब्रोकन हे सगळे वाशे गेले सगळे वाशे। गाइस हे पळय आयच्यान आमच्या घराचें काम चालू आणि जितले बी कामे दिसता पळय ह्यो कामे न्हू सगळ्यो गेल्या आणि हेवटेन पळयात एका जॉयंटूच नासले। हे पळय तो म्हणटा आनी एक पावस रावलेलो न्हू जाल्यार सगळे पडटले आसले खंय A to Z। पळयात छोटा आता है ना वो गाइस लंबा नहीं आता है बड़ा 6 इंच भी आता है। आता तुम्ही बघू शकता अंकिताच्या घराची हालत पळय किती जाल्या ती आणि सगळे तोडफोड सगळे पळय हे पळय सगळे उघडून दवरलेले आसा। आग तू कितें सांगूंक सोदता हेच्या बद्दल? जाल्या पुरो तुका टेन्शन जाल्लें? हय ह्या फावटी पडटले आसले खंय ते घर फूल मॉडर्न पडटले हय व्हडलो पावस येयल्लो न्हू जाल्यार आनी ते सांग मगो फाटल्या फावटी व्हडलो पावस येयलो तो मागीर आमी असो दाणो लावन दवरलो दाणो लावन दवरलो परत भितर प्लेटी घातल्यो आनी कितें कितें करून आमी जुगाट केलेले। हेका म्हणटात पावर आणि रावता जाल्यार सद्दी एकवट जावन रावंक जाय न्हू एट एनी सर्कमस्टेंसीस कितें म्हणटा। आता हे पळय हो एक क्रॅक उरला पळय एक क्रॅक जाला सगळे सारको डेंजर आर पार क्रॅक आणि हो तो पळय थंय एक जाला क्रॅक ते पळय हांगासर पळोवं शकता तुमी व्हडलो आहा तो सारको। सो अशें पळय हे पळय सगळे तोडफोड सगळे मोडला पळय हे पळय ही ओपन केल्लेली हेजें काम करूंक मेळना आतां हेज्या खातीरूच सगळी डस्ट जाला घर आख्खें आनी अशें दुखतेत रावचें पडटा कितें करया। नशीब फेल जाल्यार सगळेंच फेल हें आतां जाल्या पुरो बेगीन पावस पडना पुरो देवा कडेन मागता। हे पळय हे सगळे ओपन केलेले आसा पळयात पळयात हालत पळयात हे पळया कटिंग प्रोसेस चालू आहा कटिंग प्रोसेस आणि हे पळय सगळे ओपन एयर कंडिशन सारखे धूल अंदर मिट्टी अंदर बारिश अंदर ह्या सिच्युएशनान अशें ह्या सिच्युएशनान जेन्ना आमच्या घरानूच प्रॉब्लमां आसता त्या टायमार आमी कितें करताली दुसऱ्यांक हेल्प करताली आणि मागीर लोक त्याचो गलत फायदो घेवन मराणे फोडटाली 5-5 हजाराचे बी आणि कॉमेंटाय येताले येताले बरे कॉमेंटूय येताले लोकांचे आसता अशेंच आसता ओके। कोणाची हेल्प करून गेले न्हू जाल्यार लोकांची अशी बोटाय आसता मनाचेर। आमी आमचे कसले प्रॉब्लेम्स आहा ते आमी कितें सगळेच युट्यूबार घालिना हे पळयात हे आतां जाता रेडी सगळे।
हे तुझे कित्याक आला हांगा दुखत घडना कित्याक घडलेली आहे तुझ्या वांगडा ही आयज जावंक ना खर फाल्यां आता जातले हे तुम्ही पोवू शकता गायज हांगाल्यान चंद्र पासून दिसता आर पार आणि पळयात आणि आता वाजल्या सारखे रातचे 1 सारखे रातचे 1 झालेले आसा आणि हांगासर तुम्ही पोवू शकता धूम चाले 1 2 कम ऑन यू 3 4 हांगाच्यान भूत येत जाल्या कमला येत जाल्या कमला येतली हे तुमका पळय हे कितें ते पळया ब्लास्ट जालेले यो ट्यूबलायटी बीन सगळं सकयल पडल्या मग पळया गायज पळय ह्यो रूमाचें काम जालें कंप्लीट फायनल आतां एका पाटना घालपाचें उरलां पळय आनी हांगासर क्रॅक आसलो पळयात तो हांगा फील करता आनी हे पळय हे सगळे पुराना भंगार ही पयलीची टीवी मगनू तेरे को चाहिए वो उसमें डोरेमोन वगैरह कुछ आता है दिखता नहीं है तू खुद बैठ अंदर हाँ तू और वो बैठ नूरे अभी तेरी गर्लफ्रेंड मंचली आणि आपण फॅन साफ करताय का सारखं रस लागलो हो जो फॅन तुम्ही पळयता पळय 3 साल पुराना हा दिसता ना हो जो फॅन हा खबर हा तो 30 इयर्स ओल्ड आताच्या फॅनांनी तितले वारे येयना न्हू हवी पयलीं येताले तशे येयना एका खबर ना खंय तुमी मातशें सांगत पळोवया पयलींच्या फॅनान चड वारे येताले का आतांच्या हितूर त्या फॅनांनी हांगा कसो क्रॅक आसलो तो हे दिसता पळय हांगा सारको क्रॅक आसलो पळय आर पार दिसता पळय आनी मेन थिंग म्हटल्यार कितें जाणा पयलींचे सिमेंट आनी रेंव आसलेली पळय प्लास्टरींग बी केल्लेले ते सगळे आमच्या घराचे गेला आतां हेका टच करीत न्हू जाल्यार सगळो पावडर पावडर पडटा फूल घर गेला केन्ना वचत पडत सांगू येना चड समज पावस बी लागत न्हू जाल्यार कॉलॅप्स जातले हे तुम्ही पळोवू शकता हे पळय एक गिटार न्हू अंकिताचे ल्हान आसले तेन्ना 5थाक कितल्याक आसले गो तुवें फस्टाक आसले पळय तेन्नाचे गिटार मोडला ते ओल्ड गोवा घेतलेले सो आतां ते बरें धुता हांव आनी तेका बरो रिस्टोर करता बरो पेंट बीन मारता आनी भिंतीक लायता तेका बरो पेंट बीन मारता आनी तेका वयर बेश्टे एका वॉलाक दसयता काय बरें दिसता पळय अरे मगणे पळय हालत पळया सगळी शी सो गाईज तुम्ही पळोवू शकता आम्ही सकाळी फुडें न्हू एका कामा खातीर म्हापसा गेल्ले भूक लागली म्हणून आमी वाटेर रावले खावपाक न्हय रे मणेश को भूक लागाय ना रे ऑनेस्टली स्पीकिंग आमच्या घरान घे म्हणून प्रॉब्लम आसता ओके युट्यूबार दिसता आमी सदीत हांसता ही करून पण ह्या ज्या स्मायली फाटल्यान प्रॉब्लम्स आसता पळय दॅट ओन्ली वी कॅन अंडरस्टँड ओके लोक एक एकदां नाकाल्ले कॉमेंट मारता तेंचो टायमपास करतात लोक यू नो एंटरटेन करता आपणाच्या जिवाक लोकांक फालतूर कॉमेंट मारप ओके सो तुमकां उगडास आसा हांवें तुमच्या वांगडा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंटाचें म्हाज्या डिस्कशन केल्लेलें ओके तेज्या उपरांत एक हांव तिचें नांव घेयना ओके एक बायल आसली ती न्हू म्हाका खूब बरी करताली श्रीमंत घरांतली परत एकदां नोट करा क्रिस्तांव केन्नाय म्हाका कितें मेळ्ळें जाल्यार कपडे घेवप केन्नाय आनी कितें खावपाक दिवप चॉकलेटी दिवप ओके सिन्स आय वॉज 16 years old त्या टायमारसून सडनली तिच्या भुरग्यांनी तिका भायर मारलो धांवडून घातलो ओके आनी भुरगीं सगळे इकून भायर गेली अमेरिका गोंयकार कलंगूटची तुमकां सांगता ओके आनी
खूब तेंप जालो म्हाका ती दिसाना मेळना. सडनली न्हू हांवें तिका एका ओल्ड एज होमान पळयलो. ओल्ड एज होम तुमकां कितें खबर आसा न्हू. ओल्ड एज होमान पळयलो आनी आय वॉज सरप्रायज्ड की ही बायल आमकां इतले म्हाका बरी करी. आयज ही हांगासर आसा, पयशांनी बरी आसली, सगळ्या फायनान्शियली स्ट्रॉंग. सो मनशाचो टायम येवपाक टायम लागना. यू नो, आयज तुमी पळय हांव असो आसा, आवय बापायक तर बरो ना जाल्यार कितें म्हणून तुमकां, तुमी तर आयज आवय बापायक भायर मारतली जाल्यार त्याच आवय बापायन तुमकां येद्याकसून येदो गेलो. सो ते पळोवन हांव शॉक जालो. ओके, सो एवरी टायम हांव आनी अंकिता आमी कितें करी की आमचो जो यूट्यूब पेमेंट येतालो तो अर्दो व्हरोन आमी ते ओल्ड एज होमान दिताले तिका. कित्याक शी इज हांव नांव सांगिना, ती बॅड रेस्टाचेर आसा, तिका पॅम्पर घालचें पडटा. ओके, सो म्हाजे पयशे ऑलमोस्ट सगळे पयशे थंय वयताले. ही गजाल हांवें केन्नाच कोणाक सांगूंक ना, नॉट इवन एलिस्टर, कोणाकूच सांगूंक ना. ओके, बट फ्यू डेज बॅक, थोडे दीस पयलीं शी पास्ड अवे आनी म्हाका खबर पासून ना. आनी म्हाका मागीर सिस्टरीन फोन मारलो थंयसर आनी सांगलें की अशें अशें जालें, तूं खूब डिस्टर्ब जातलो म्हणून हांवें तुका हें करूंक ना, इन्फॉर्म करूंक ना. सो हांव सडन शॉक. ओके, आनी एट दॅट मुमेंट न्हू आमी केन्नाच आमचें घराचें काम करूंक पावनासलीं, म्हणजे अंकिताचें घराचें काम. ओके, म्हणजे तेजें रिपेरिंगाचें काम लास्ट 2 वर्सां जालीं ती तशेंच आसा. पण ह्या फावटी ते करिना न्हू जाल्यार ते डेफिनेटली जमनीर पडटले. ओके, म्हणजे टाप करून जमनीर पडोन ब्लास्ट जातले. ओके, सो बिकॉज ऑफ दीस हांव चिंत्तालो की केन्ना करूं. आनी तुमकां खबर आसा, जे नाकाल्ले कोण कमेंट मारता न्हू तांकां हें एग्जाम्पल हांव दाखयता की आमच्या खुदच्या घरान इतले प्रॉब्लम्स आसा, बट आमी न्हू वतान, पावसान, थंडेन, जोरान भायर सरता जस्ट टू हेल्प पीपल. वाय? पळयता न्हू वयरसून देव, इफ नॉट टुडे, इफ नॉट टुमोरो, समडे आय वील गेट एवरीथींग इन रिटर्न देवाच्या कृपेन. सो फॉर नाव सद्या हेका गरज आसा. सो दीस टायम आय एम नॉट एबल टू कितें म्हणटा तें हेल्प एनीबडी, बट हांव खूद म्हाज्या जिवाक हेल्प करूंक सोदता, आमच्या जिवाक हे रिपेर करपाक सोदता. ओके, सो अशें सगळ्यांच्या लायफान एक बारीक प्रॉब्लम आसता, लोक फुडें सरोन सांगिना. जशें आमी सगळ्यात कितें यूट्यूब न्हू, एवरीथींग इज नॉट यूट्यूब. सो केन्नाच न्हू अंडर एस्टिमेट करूंक जायना, कोणाक खालतेपण दाखोवंक जायना. कोण श्रीमंत आहा जाल्यार गरीबाक पळोवन हे शी कितें रे, सारकें डावनग्रेड शी आहले बीन करूंक जायना. कित्याक ही जर्नी तुमच्या लायफान केन्ना येतली ती तुमकां आमी सांगूं शकना. आयज तुमचे कडेन पयसो आहा, फाल्यां तुमी भिकेक पावों शकता, सांगूं येना. देवा कडेन आमी केन्ना कितें रॉंग मागिना. सो ही लायफ सगळ्यांक एक दीस पोवची पडटा. हे पळय आकाक कोण चावलो गो? मूय जावली. आकाक दोळ्याक मूय चावली. पळय हो धरून एकट्यान आनी हो करून सारको जातलो. नाका ना हांव दाखयता नाका रे मम्मी वाजाडू. अशें धरूंक जाय, चिमटो हो करूंक जाय, जाता सारकें. हय करेक्ट. तर ना काय पॅच गेला हांगासर मेडिकल स्टोरार आनी हांव रावला भायर. हांगासर मॅड गो वाज येयलो म्हाका. पेस्ट्री खावन कशी दिसता.